गव्हर्नमेंट इन्व्हॉल्व असा तुम्ही पोलीस सोडून द्यायचे तुम्ही सोडून द्या की तुम्ही एक इलिगल जो बांदारा बांदपा आयला तेजेर ऑब्जेक्शन हाडून तांकां परत हाडले म्हणून तुमचे हे स्टेप कशी तुमकां हे जालें की हे गांवाचे रावता न्हू तुमी म्हणून एक सांगता आमगे कार्यामळा देवा म्हारवाची हे सांगता तेणेच आमकां इतली जागृती दिल्या आनी तेणे हो आज आमकां जो फोर्स दिलो पळय बायलांक त्या फोर्साचेर आमी हे इतले केले कडेन आसा आनी हेज्यावनी चड आमी करतली पूण तांकां हांगा कोणाकच भितर आमी घेवची ना एक वेळ आमकां कायदो हाती घेवपाक पडल्यार सुद्दां केका येता आमकां सांगता कायदो हाती घेनाका कायदो हाती आमची जेन्ना पेशन्स पेड्यार पडटले तेन्ना आमी कायदोय हाती घेवपाक तयार जातली ह्यो बायलो एकवटान हे तुमकां ठाम सांगता आयज कितें जालें आमी काल सगळ्यांनी निश्चय केल्लो सगळीं येवन बसतली म्हणून हांगा त्या प्रमाणे आमी आयली सगळीं तर हांगा पळय जाल्यार काम स्टार्ट करपा तयारी ट्रक हाडलो कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी सगळे आयले कळ्ळें आतां कितें करपाचें तेका आमी ठाम विश्वास केलो बाबा तूं हांगा काम चालू करनाका हेणी पोलीस फोर्सूय धाडलो तांकांय बी आमी सांगलें तुमी कितलें हे केल्यार आमी तुमकां काम स्टार्ट करपाक दिवची ना कितें जाता तें पळय एक वेळ आमकां कायदो हाती घेवपाक पडले कोता येता पूण आमी फाटीं सरची ना असो आमी ठाम विश्वास केलो आनी एकदाची तेका थंयची मशिनरी आमी वयर काडपाक लायली सो आतां काडलेले आसात ते परत येतलेच दिसता तुमकां तेंची गॅरंटी आमकां ना आमी व्हरोन दिवची ना आमी व्हरपाक दिवची ना ताका कशीच आमी व्हरपाक आमी हांगा वाट बंद करून दवरतली पूण ताका मशिनरी जो पर्यंत तो आमकां सगळे पेपर सबमीट करना टोटल आमकां सगळे कायदेशीर आमकां दाखयना तो पर्यंत तेणे हांगा इंटरफियर जावचो न्ही आनी येयले जाल्यार कितें करतले तुमी येयले जाल्यार आमी कायद्याच्या भायर वयतली कितें करतली आमी सांगू शकना आमी त्या टायमार करतली त्या टायमार न्हिदून रावतली थंय पूण ताका आमी सोडची ना काल हांगा तुमची मिटींग जालेली पळय तेजे नंतर हांगा तुमी सांगलेले कोण येयले जाल्यार आमी काम करपाक कितें जालें आयज कितें घटना बी कितें घडल्या हय काल आमची मिटींग जाल्ली आमी सगळे आठय गांवचे आमगे सगळे लोक आयिल्ले हांगा जवळ जवळ 1000 लोक सुमार आशिल्लो काल आमी सगळे आमचे बाकीचे आमगे जे एनवायरमेंटाचे जे स्पिकर आशिल्ले तेय आशिल्ले सगळे आशिल्ले सो आमी काल सांगलेलें की हें काम आमकां चालू जावपाक जायना कित्याक हें काम इलिगल आसा आनी हेका कांयच पेपर ना डॉक्युमेंट्स ना कांयच नाशिल्लें आनी मेन म्हणल्यार लोकांक जे गांवचे लोक आशिल्ले तांकां विश्वासान घेतलें ना हें जें आमगे देवस्थानाचें हांगा हें आसा वाळवंट आसा हांगा हो बुट्टलो हांगा आमगे मेन देव हांगा बदले कडेन आसा मारू आमचो सगळे आशिल्ले सो हेणी कोणाकूच त्या कॉन्ट्रॅक्टरान विश्वासान घेतला आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो हो जो मनोज दुबळो हो हांगा लोकांक सगळ्यांक चॅलेंज करपाक लागलो धमकी दिवपाक लागलो तुमी जाता तें करा म्हणून कळ्ळें आमी सगळ्यांक हें सगळें पावयलेलें पूण कोणा आमगे हेल्प केली ना म्हणून आयज आमगे सगळे लोकांक आनी आमी कालूच सांगलेलें आयज हें काम चालू जालें आमी सगळे गांवचो लोक हांगा येतलो आनी बंद करता म्हणून आनी तें आयज आमी केले कडेन आसा तरी तेंची पळय कापासतात कितें ती हांगा एक बोर्ड ना सिंपल हे कसली काम चलता कोण एजन्सी कितले करोडांचो प्रोजेक्ट काय ना हेंचे कडेन सायट प्लॅन ना कितें खंय कितें येतलें कितें ना काय ना डीपीआर म्हणटा हे प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट तो ना कांयच नाशिल्लें आमी हेंचे कडेन डॉक्युमेंट मागता हें कांयच दिना आतां पण हांगा पुलीस बीन येयलेले आसा कितें कितें ना पळय कशें आसा कॉन्ट्रॅक्टर सकाळीं येयलो हांगा कॉन्ट्रॅक्टरा हांगा विचारलें मागीर सगळीं बायलां आमची महिला सगळीं गांवची आयलीं कॉन्ट्रॅक्टरा विचारलें तूं काम हांगा बंद कर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरान सगळ्यांक धमकी दिली आपूण जाता तें करता म्हणून तुमी जाता तें करा म्हणून अशें तेणें सांगतकीर मागीर मातशें हें जालो मातशें तापलें सगळें आतां कितें जालां आतां कितें ना आतां आमी सगळें डिस्कशन केलां कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां आनी तेंचो आईएई येयले कडेन आसा शांतराम हेचो WRDचो तेकाय रिक्वेस्ट केल्या तेका सगळें आमी सांगलां सगळे पुलीस आशिल्ले सायब आशिल्ले तांकां सांगलां की तूं बाबा हे पळय अशें अशें आमगे इशू आसा जो पर्यंत हे जे इशू सगळे सॉल्व जायना तो पर्यंत तूं काम चालू करनाका आनी मातशें प्लीज मातशें हें जें मशीन आसा तें हांगचें मूव करपाचें तें तूं शिफ्ट कर म्हणून ओके आनी तें खणलें तें तुमी पुरोवन घेतले खणलें तें बीन आमी सगळें पुरोवन घेतले कशें कितें आसा तें मुखार आमी आमगे प्रोसेस चालू जातलो आतां आमी एक कडेन खंय बसतले आनी सगळें तेजें आमी काम विरोध दाखयतले आतांच आयकोन येयलां की हांगा मिराबागा कितें कॉन्ट्रॅक्टरान कितें सुबेजपणां सांगली कितें जालें हांगा पळय काल आमची जी पब्लीक मिटींग जाल्ली थंय आमी पयलींच शिटकावणी दिल्ली आसा एका कॉन्ट्रॅक्टराक जर तेका हिम्मत आसली जाल्यार आयज यो म्हणून
पूण तेजी कापस्ताद इतली आसा काय तेका खंयच्यान जो पावर मेळटा म्हणून म्हाका खबर ना की तो आयज कापस्तादीन हांगा येवन हें काम चालू करपाची तेणे प्रयत्न केल्लो आसा. पूण आयज ही जी गांवचे नागरीक आनी जी गांवची जी बायलां आसात ती इतली एक्टीव जावन तेणी हें काम आमी हाडयल्लें आसा आनी आमचो एकूच स्टँड आमी क्लियर केल्लो आसा. जो पर्यंत आमकां क्लियर जायना तो पर्यंत आमी हें काम करपाक दिवपाना. आयज तेंचो असिस्टंट इंजिनियर येयल्लो हांगा इतली फायली घेवन येयलो तेका 4-5 क्वेश्चन केले पूण तेजे कडेन एक आन्सर ना, एक सुद्दां तेणें आन्सर दिवना. हांवें PSIच्या मुखार तेका क्वेश्चन केले बाबा हे आमचे आन्सर क्लियर कर पूण तेजे कडेन आन्सर ना. सो आमी तेका सांगलें जो पर्यंत तूं आमच्या जे डिफिकल्टीज आसा जे आमचे डावट आसा ते जर तूं क्लियर करना तो पर्यंत हांगसर कसलेंच काम जावपाक जायना. आनी तेका आमी हे मशीन जे हांगसर काम करताले ते आतांच्या आतां हांगसरल्यान हे जे सायटी वयल्यान तेका काडपाक लायल्ले आसा आनी तो प्रमाणे हे साहेबान जे सावड्डे पुलीस स्टेशना वयले जे स्टाफ आसलेले हे कॉपरेटीव स्टाफ आसलेले जेणी कॉपरेट करून जेंचे आमचे लोकांचे म्हणणें आयकले तेंचेय म्हणणें आयकून जे एट लास्ट तेणी जे कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केले की हे मशीन जे हांगसरले हालोवचे आनी ते प्रमाणे हे मशीन हालयल्लें आसा. आयज हे खरें ह्या गांवांत जो येयला ही गांवची बायलां आसात हेंकां खरें वालोर की ही जी बायलां मुखार रावन हे आयज काम बंद केल्लें आसा आनी आमी एकूच हे आसा हो आमचो गांव काबार करपाक आमी कशेंच दिवचे ना, कितेंय जाल्यार जाता.